कुकळे वेलिंग तळे ह्या भागान आज नवे तळ्याची डागडुजी करून ताजें आज लोकार्पण करपाचो हो सोहळो आणि त्या समयाचेर उपस्थित आशिल्ले सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ह्या भागातले ग्रामस्थ आमचे सरकारी अधिकारी तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो येवकार। आज वट्ट 76 लाख रुपये खर्च करून WRDच्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत ह्या कामाची कामां घेतिल्ले आशिल्ले आणि आज ते पूर्ण जाता। खरोखरूच कितलेशे वर्सांची मागणी आशिल्ली। इतलो वर्ष कित्याक लागली तर कारण एक म्हळ्यारूच जी तळी आज सबंद म्हज्या प्रिय मतदारसंघान आसात ते बरेचशे जे लँडलॉर्ड्स जे आसात त्यांचे NOC खातीर खूबच पराकाष्ठा करची पडटा आणि म्हणूनच तांकां सोदपाक वता। थोडेशे गोंयान ना परदेशान आसात आणि म्हणूनच थोडेशे काही लोक कौशलेले आसात म्हणूनच ही NOC दिवपाचो दाखलो दिवपाची जी प्रथा जी आसा ती बरीच जुनी जाल्ली आसा आणि म्हणूनच थोडेशे रिवायव जावप हे तितलेंच महत्वाचें आसा। ह्या म्हज्या वेलिंगात जर विचार जर करीत जाल्यार मोठो म्हाका दिसता जवळ जवळ आणि 9 कोटीची कामाचो एस्टिमेट आमी ऑलरेडी करून दवरलेलो आसा। फक्त जाय आणि 9 कोटीची कामाचो एस्टिमेट आमी ऑलरेडी करून दवरलेलो आसा। फक्त जाय ते ना हरकत दाखला संपूर्ण ही तळी जी आसा आणि खास करून तो बांद जो आसा तो शेतकऱ्यां खातीर खूब असो उपयुक्त आसा। पूण काही कारणाक आमच्यो सरकारी प्रशासनाच्या माध्यमांतल्यान विचार करत असताना हे काही गोष्टी रुखावटे किंवा अडथळे येतात आणि म्हणूनच सरकाराक सुद्धा हांवें WRD मिनिस्ट्रीक हांवें एक पत्र बरयल्लें आसा की ज्यो काही गोष्टी हे बांद कुळागरांचे जेन्ना अशे तरेचे आमी डागडुजी तळींचे करतले तळ्यांचे करतले त्या वेळाचेर विलेज पंचायतीच्या एका एक्झिस्टिंग नालो किंवा जे एक्झिस्टिंग आसा अशें ह्या दृष्टिकोनांतल्यान तुमी ती कन्सिडर करचे कारण ह्या लोकांक लागून शेतकऱ्यांक बरेचशे नुकसाण आणि त्रास सहन करपाक लागिल्ले आसा। आमी जे हांगसर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसात ते कायदे करपा खातीर आसात किंवा कायद्या भितर दुरुस्ती करपा खातीर आसात पण वास्तवीक म्हाका ह्या फोंडा मतदारसंघात चड कित्याक लागता कारण आमचे सगळे कुळागरी भाग आणि चडश्यो जमनी ज्यो आसात त्यो भाटकारांच्या नांवांक सकल आसा ते ऑक्युपंट कॉलमा भितर नांव आसा आणि म्हणूनच हे अडथळे आयज येतात।